इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान परतून आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा वंश सर्गा वयले सावन. पूण आहाजान जाप दिले, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका, तुमी मनशांक सतायलीं तें तुमकां पावलें ना, म्हूण आतां म्हज्या देवाक सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भस्थ आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळून येवचन खरा, पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया, पूण तो सिद्ध जावचो ना, कित्याक देव आमचे सोबे आसा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तेन्ना हांवें म्हळें, पळय हांव येतां. ग्रंथाच्या कवळ्यांत म्हजे विशीं हें बरयलेलें आसा. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. व्हडले सभेंत हांवें तुजी नीत परगट केली. म्हजे वोंट हांव दांपून दवरचो ना, हें तूं सर्वेस्परा बरें जाणाय. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजी नीत हांवें म्हज्या काळजांत लिपोवन दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणा विशीं आनी तुजे सडवणे विशीं हांव उलयलां. तुजो मोग आनी तुजे विश्वासीपण व्हडले सभेक कळीत करिनासतना गुपीत दवरूंक ना. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखयनासतना रावोंक नाय. तुजी दयाळाय आनी तुजो विश्वासी मोग म्हाका सदां काळ सांबाळटली. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडचे सकत ना. ह्या पासतच आपण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाले, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बल्यो आनी दोश परिहाराचे बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेले बरे देवा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. पयले तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बल्यो वा दोश परिहाराचे बलिदानां तुका नाका जाले वा तुका ती मानवाली नात. तरी ही सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचे तसले. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दूताक गलिलेयाच्या नाझारेत नांवाच्या एक शारांतले एक आंवकारीसशे पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या सुसे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारीचे नांव मोरी. देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले,
सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरे सगळेच शर्मेले आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडले. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भस्थ जावन एक पुताक प्रसत जातले. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी फार्मोनाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरे देवदूता लागीं म्हणाले, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी फार्मोनाचे सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे थावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भस्थ जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हणलें, पळय, हांव सर्वेस्पराचे साखरण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता.